म्हादयच्या कळसा बंडोरा नाला प्रकल्पाचेर सुप्रीम कोर्ट आणि ट्रिब्युनलाचे क्लियर स्टे आसूनय कर्नाटक कोणाकच आटपना। उदक भायले भायर चोरपाचो परत परत यत्न आणि दर खेपे गोंयची नवी अवमानना याचिका। आतांय परत तेच गोंय सरकारान मंगळारा कर्नाटकाचेर सुप्रीम कोर्ट अवमान याचिका घाली। कणकुंबीसान सुर्ला नाल्यात वचपी म्हादयचें उदक वळोवन जमनी पोंदच्यान कालव्यातल्यान खंय मलप्रभेत व्हेला ताचेर ही अवमानना याचिका। कर्नाटकान पावसाक म्हादयचें उदक चोरया मलप्रभेत व्हेला। कणकुंबी वाठारात जमनी पोंदच्या कालव्यातल्यान उदक व्हेला। सुर्ला नाल्यातल्यान व्हांवपी उदक मलप्रभेत वळयले। गोंयचो मुख्यमंत्री WRD मंत्र्यान कर्नाटकाक पत्रां बरयल्लीं। गोंयान सुप्रीम कोर्टात घाल्ली कर्नाटका आड अवमानना याचिका। उदक परत सुर्ला नाल्यात वळोवंक कर्नाटकाक आदेश दिवचो। कर्नाटक सरकार खातें महामंडळ धरून 5 जाण प्रतिवादी। म्हादय ट्रिब्युनला मुखार आर्ग्युमेंट फेब्रुवारांत सोंपले। आतां केस निकालाक आसा। ट्रिब्युनलाचो प्राझ 20 ऑगस्टाक सोंपता। त्या पयलीं फुडल्या 7-8 दिसांत केन्ना तरी निकाल येतलो। दुसरे वटेन सुप्रीम कोर्टात आतां ही अवमानना याचिका सुरू जातली। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।